आयचे ग्राउंड झिरो अपडेटीत इतलेत की असेंब्ली ज्या दिसासान सोंपल्या तेन्नाच्यान गोंयभर एकूच विशय चलता तो भुमिपुत्र अधिकारिणी बिलाचो। आज सकाळी काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। काँग्रेसीनूय आपले पॉयंट्स हितून मांडले की जे पद्दतीन बिल पास केला बिलांतली भितरली सेक्शन्स ही गोंयकारांक खूब माल पडपा सारकी आहा म्हणून तेंच्यांनी काँग्रेसीन इतले ठरयलां की ते भुमिपुत्र यात्रा म्हणून गोंयभर काडटले, वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वयतले, पण हेची सुरवात सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जातली। सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते एकदम 10,000 लोकांक घेवन थंयच्यान यात्रेचो प्रारंभ करतले म्हणून। दुसरे आनी पॉयंट्स तेंच्यांनी काडले की 30 वर्सांचो जो विशय आहा, 30 वर्सां जेका जाली तेका हे सगळे रायट्स मेळटा तेजेरूय खूब कडल्यान विरोध जाता। दुसरी बीजेपीचीच संघटना बीजेपीचेच एसटी मोर्चा हेवूय बी सीएमाक मेळ्ळे हे विशयाचे घेवन, पण तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन रेज केले ते फक्त नांवाचेर की भुमिपुत्र नांव यूज करचें न्हू। भुमिपुत्र हें नांव पयलीं पासून घाकुवेद संघटना ह्यो तेंच्या खातीर यूज केल्यात, तितून ते 30 वर्सां खातीर फक्त भुमिपुत्र नांव यूज करप सारकें जायना असो तेंचो मुद्दो आसलो। तेंचें ऑब्जेक्शन फक्त भुमिपुत्र ह्या शब्दाचेर आसलें। तेजे उपरांत आप वा बाकीचे सगळे गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी ह्या भुमिपुत्र अधिकारिणी बिलाचेर ऑब्जेक्शन रेज केल्लें, पण तेजे उपरांत आमी पळयलें की एक मिटिंगूय गव्हर्मेंटाची जाली हेजी बरोबर एक मिटींग जाली, बोथ कलेक्टर बरोबर मिटींग आसली। पूण आतां अशें आयकूं येता की सीएम तेजेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आदी लेट इव्हिनिंग जावपाक शकता प्रेस कॉन्फरन्साक, आनी तितूंतल्यान कळटलें की ते हे भुमिपुत्र नांवाचेर कितें एमेंडमेंट्स हाडटा वा एंटायर बिलान भितर कितें चेंजीस करता हे सगळे ते प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांतूच कळटलें। दुसरो एक विशय आसलो तो म्हादय सेल आमी पयलीं प्रुडंटान हे पयलीं एक्सपोज केले की म्हादय सेलान जे 9 कितले मेंबर आशिल्ले तितले फक्त 2 गोंयकार आनी 7 हे कर्नाटकाक तेंचे घर आशिल्ले, कर्नाटकाचे रेजिडेंट जे गोवा गव्हर्मेंटान WRD डिपार्टमेंटान काम करता हे आशिल्ले। सो तेजे उपरांत तितून भितर मातशे मदीं थोडे राजकारण जावन थोड्याची प्रमोशनां आडकल्ली, थोडे स्टाफाचे अन्याय जालो अशें आयकूं येतालें। पण तेजे उपरांत जेन्ना प्रश्न आमी सीएमाक केलो तेणें एश्युरन्स दिल्लें की ह्या विशयात ते लक्ष घालून योग्य तो उपाय काडटले म्हणून। आयज एक डिसिजन अशेंच गव्हर्मेंटा कडल्यान येयलां, तितून म्हादय सेल आशिल्लो तेजे एक वेगळे तेंच्यांनी सेल केला, तेका नांव अशें दिलें की म्हादय रिवर वॉटर डिस्प्यूट सेल म्हणून। आनी हो सेल म्हणजे तेंचे जे डिविजन 9 आहा ते ऑफिस हे म्हादय रिवर वॉटर डिस्प्यूट सेल म्हणून कंप्लीट काम पळयतले, आनी थंयचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसतले ते फूल हे म्हादयचे मॅटर्स आहा ते डायरेक्ट कम्युनिकेटेड एजी कडेन वा गव्हर्मेंटा कडेन करपाचे ते तेजे थ्रू जातले। आनी जे दिलीप नायक हे म्हादय सेलान पयलीं आसले आनी तेंच्यांनी हे विशय रेज केले, म्हणजे एवरी टायम जेन्ना फिल्डाचेर वा कर्नाटकाचे म्हादयचे इन्स्पेक्शनाक वयता ते सगळ्यो गजाली थंयच्यो जाणा आनी तेच फिल्ड इन्स्पेक्शनाक बी वयता त्या इंजिनियराक, ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर दिलीप नायकाक ह्या सेलाचो इन्चार्ज करून हे सेल आतां घडयलां आनी हे म्हादयचे सगळे मॅटरांचें काम हे सेला अंडर जातलें।